फादर जोसेफ वाजान केल्ल्या चमत्काराक लागून वर्स 1938 आपूण मरपाचो वाटावलो असो दावो पिलारचो फादर कॉजमे वाज कोश्टान केला। 27 नोव्हेंबर 1938 ह्या दिसा जल्माक आयिल्लो कॉजमे जगचो ना म्हण दोतोरांनी सांगिल्ले। उपरांत ताच्या आवयन फादर जोसेफ वाजाकडे मागणे मागिल्ल्यान तो वाटावलो म्हण ताची आवय आनी बाकीची सांगतात। पोप फ्रांसिसान हो चमत्कार मानून घेवन फादर जोसेफ वाजाक संतपद दिला। 17व्या शेंकड्यान श्रीलंकेन चर्चीचे काम केल्लो गोंयकार पाद्री फादर जोसेफ वाजाक पोप फ्रांसिसान हालींच संत म्हूण जाहीर केला। पिलार सेमिनारीचे फादर कॉजमे वाज कोश्तान मरणांतल्यान वाटोवपाचो चमत्कार फादर वाजान केल्लो हो दावो मानून घेवन पोप साहेबान फादर जोसेफ वाजाक संत पद दिला। My mother sister spread the news everywhere that both were going to die, and in the evening people rushed to the hospital. About 50 people gathered there, and they all prayed to Father Joseph to save the mother and the child. Next morning there was no Hummer race. Suddenly the Hummer race stopped, and my mother regained consciousness, and the doctors were surprised. I was 2.5 pounds in weight, 1 kilo 100 grams, and the doctor said whether this child will survive or not, I cannot tell you, but that is a great miracle. Father Joseph has saved you. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। प्रशासन तुमच्या दारात दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या उपक्रमाक बरो प्रतिसाद मेळटा। येणावळ दाखलो 1/14चो उतारो राबितो दाखलो आनी अशी कितलीशीच लोकांची कामां थंयच्या थंयच जावन पडटात असो उपक्रम दर 3 म्हयन्यांनी तरी करचो म्हण लोक मागतात। उपजिल्लोधिकारी, तालुको मामलेदार, शेतकी अधिकारी, गोरवा सांबाळ अधिकारी आनी बँक अधिकाऱ्यांची टीम ह्या उपक्रमात एकठांय भोंवता आनी लोकांची कामां थंयच्या थंयच तडीक लायता। प्रशासन तुमच्या दारान ह्या येवजणे खाला शुक्राराक कुडचड्यार रवींद्र भवनात खासा कार्यावळ जाली। वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी ह्या वेळार आसले। लोकांची सगळी कामां थंयच्या थंय केली। ह्या कार्यक्रमात आमी मामलेदार जितल्यो सेवा दितात जशे की रेजिडेंशियल इनकम, डायवर्जन्सी, देन 1 and 14 फॉर्म, म्युटेशनाची एप्लिकेशनां, रेशन कार्डाची एप्लिकेशनां, इलेक्शनाचे फॉर्म 6, 7, 8 जेणे करून इन्क्लुजन, करेक्शन, डिलेशन पळय हे सगळे हांगासर एक्सेप्ट करतले आमी। दुसरी गोष्ट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इनकम ऑन द स्पॉट हांगासर आजूच इश्यू जातली आनी जेणे करून हे लोकांक हांगासर आमच्या थंय येवपाची गरज पडची ना। दुसरें एफिडेविटूय एक्झिबिशन करपाक दवरलेलें आसा। कुठ्ठाळे जाल्ल्या कार्यावळीचे उक्तावण पर्यावरण मंत्री अलिना साल्डानान केले। Now, with administration at your doorstep, they can get these certificates like income certificate, residence certificate, then caste certificate, swearing of affidavits, then opening this bank account, because as you know, even the representatives of the bank are present here, and this is a system that will happen every fortnight at a different village in the constituency. अशो कार्यावळी दर 3 म्हयन्यांनी जावंक जाय अशी लोकांची मागणी। आज आम्ही जायते कुडचडकारांनी हितून भाग घेतलो आनी जायते येयत आसाय आनी हेचेर आमगे डॉक्युमेंट आनी आमगे जायत्यो पेपरां करेक्ट जाली। असलो प्रोग्राम एकदम आमकां गरजेचो। ते मामलेदार वचून लायनी बिनी रावपा पडटालें, हें बरें काम केलां। अशें दिसता की हें 3-3 म्हयने एक फावटी अशें करपाचें। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी दिशांत परब। कोलवाळच्या बिनानी कंपनीन 25 कामगारांक कामावयल्यान काडून उडयल्यात। थियेचो आमदार किरण कांदोळकारान कंपनीचेर तिडक उक्तायली। गोंयकारांक काम दिनात त्या उद्देगांची हांगा गरज ना। काडून उडयल्ल्या कामगारांक परत घेवचे म्हण किरण कांदोळकार मागता। काडचे पयलीं खंय तांकां कंपनीन कार्डा दाखय नोटीस सुद्दां दिल्ली ना। कंपनीक लुकसाण जालें म्हूण कोलवाळच्या बिनानी कंपनीन 25 कामगारांक काडून उडयल्यात। फाटली कितलीशींच वर्सां चालू आशिल्ल्या ह्या कंपनीक फाटल्या वर्सा लुकसाण जाला अशें उद्देगाच्या वेवस्थापनाचें म्हणणें। कंपनीच्या 4 अधिकाऱ्यांनी आपणालो जबरदस्तीन राजिनामो घेतलो अशी कागाळ एका अधिकाऱ्यान बिरेस्तारा म्हापशें पुलिशेन केली। थळावो आमदार किरण कांदोळकारान ह्या प्रकाराची गंभीर दखल घेतल्या। गोंयच्या खास करून गोंयच्या कामदारांचेर तेंच्यांनी अन्याय केल्लो आहा, तांकां अचकीत काडलेले आहा। एक रिजन दिनासतना कामदारांक काडटलो जाल्यार एटलिस्ट 1-2 म्हयन्याची नोटीस दिवपाक जाय आसता वो तांकां कळोवपाक जाय आसता। पूण ह्या लोकांनी त्या दिसा इलिगली बाउन्सर हाडल्या आनी अशे जे बिनानीचे जे कामदार काडलेले आहा तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे बाउन्सर हाडल्या आनी जबरदस्ती तांचे कडसून सिग्नेचर करून घेतले अशे कामदारचे काडलेले आहा जे म्हणणें आहा। अशें पळोवंक दिसता की ते नॉन गोवनांक प्रोत्साहन दिता आनी आमच्या लोकांचेर अन्याय करता।
हो जो अन्याय आहा हो बिनानीच्या मॅनेजमेंटान बेगीतल्या बेगीन थांबोवचो, नाजाल्यार आमकां खंय तरी कडक भुमिका घेवची पडटली. कारण जो एक नॉयज पॉल्युशन जाता बिनानीचो, हाच्या बद्दल जायत्यो कंप्लेनी जाल्ल्यो आहा, पण आमीच खंय तरी नजर आड करताले, कित्याक लोक थंय कामाक वयतात. नॉयज पॉल्युशन जाता, रातच्या टायमार इतलो तेंचो सावंड पॉल्युशन जाता, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन कंप्लेंट पावल्ली आहा. थळाव्या लोकांक कामावेल्यान काडून उडयले जाल्यार बिनानी कंपनी चलोवंक दिवचे ना अशी शिटकावणी कोलवाळचो आदलो पंच श्रीराम चोडणकारान दिली. आमचो गांव जेन्ना एक जातालो तेन्ना म्हाका दिसना ही बिनानी परत उबी रावतली कशी, कित्याक बिनानी चालू केल्ली आमी धर्तेर की खंय तरी कामगारांक आमचें काम मेळचें, भुरगे आमचे सॅटिस्फायड जावचे. पूण आयज जी कितें चल्लां थंय तें बरोबर न्हू. तेन्ना हेज्या फुडें जर कितें तेंच्यांनी अशीच एक्शन घेतली जाल्यार आमकांय तेंच्या विरुद्ध कितें तरी एक्शन घेवची पडटली. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. दवल्ले चोरी करता म्हण एकल्याक धरलो. एका घरा भायल्यान आशिल्ले लोखणाचें सामान चोरून ताणें स्क्रॅप यार्डाक विकलें. ताजें कर्म सीसीटीव्हीचेर रिकॉर्ड जालें. दवर्ले वाठारांत असले प्रकार हालीं खूब वाडल्यात. एक दीस स्कुटरीचें सामानच नाच जालें. आतां खोरे कायली ना जाल्यो. भायल्या असले लोकांचो गांवच्या लोकांक उपद्रव जावंक लागला. ताजेर उपाय काडचो म्हण दवर्लेचे लोक मागतात. घेवया एक विराम.